सर्वांक नमस्कारू. गोकर्ण मठाच्या 550 वर्षाच्या कार्यक्रमाक गोवाचे मनीस जावन आशिल्ले सुभाष फळदेसाई सर येवन पाविला साथी. सर, तुम्ही हांगा इतली कार्यक्रम इतली वैभवार चलची कार्यक्रम पळयला, तुमकां हाजे बगे एक अनुभव तुमगेला. तशीच रामदेवाला मूर्ती हांगा प्रतिश्ठ जाल्लो आसा. हाऊ इज दीस गोना बेनिफिट गोवा? श्री रामदेव विरविठ्ठल ह्या मंदिराक आयज ख्याती संपूर्ण विश्वान भितर जाल्ली आसा. आनीक आय एम फील हॉनर्ड हियर द वे मॅनेजमेंट आनीक तांणी आमकां एक मोठी वास्तू गोंयान भितर घडोवन हाडली आनी गोंयचें नांव खूब वयर केलें. म्हणून आमकां दिसता की स्वामीजी एक अप्रतीम अशें हे आसा. इतके यंग एजीचेर हे येदे व्हडले मॅनेजमेंट स्वामीजींनी केल्ले आसा. ही इज गोईंग टू सर्व फॉर अनदर 3 generations वी होप. And his intellectual, his power, his spirituality will really benefit Goa lot. Not only Goa, तांची कीर्ती आसा ती आमच्या जगान जावची आसा. आनीक आमच्या भारताक एक बरें देवस्थान, एक तीर्थक्षेत्र म्हणून ते पावन जाल्ले आसा. म्हणून खूब खूब बरें दिसता की ह्या भुमीन जेन्ना आमी येतात, रामदेव विरविठ्ठल हांगा जेन्ना येतात तेन्ना आत्म्याक शांती मेळटा आनीक खूब प्रसन्न जाता. आणि जे सगळे सुख दुःख आसा ते विसरून वतात. आणि भव्य दिव्य 70 फीट श्रीरामांची मूर्ती एक वेगळे दर्शन आमकां दिता. आणि हाच्या फुडें वचून आमकां सांगला की 3D शो जातलो. इट इज वन ऑफ द फायनेस्ट टेम्पल हॅविंग a biggest statue of Sriram, and again a biggest temple built here and with all aesthetics, and again a 3D show. Everything spiritually that you see here, everything is available. I would appeal to all the people from India and across the world, please come and see and get the blessings of Lord Sri Ram. and आमचे स्वामीचे ब्लेसिंग्स तुमकां सगळ्यांक जावचे. आनीक स्वामीची ही ख्याती आसा. स्वामी this where he is spreading all this spirituality should reach out to every nook and corner of the world. जगातल्या सगळ्या कानाकोपऱ्यांतल्यान लोकांक हांगा येवपाची खूब खूब परमेश्वरान बुद्धी दिवची. आनीक आमचे गोंयचें नांव खूब हाज्या परस व्हड जावचें. गोवा आनी कर्नाटका मेळून हो येदो व्हडलो उत्सव करतात. आमचे उत्तर कन्नडा आनीक गोवा एक सगळी तीर्थक्षेत्रां आनी तातूंतले सगळे स्पिरिच्युअल लोक आसात तांकां एक भक्तिस्थान जाल्लें आसा, एक तीर्थक्षेत्र जाल्लें आसा. खूब खूब धन्य जालें.